नमस्कार. आयच्या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल दिसभर तुम्ही आमची कवरेज पळयली आणि आज आमकां जे आंकडे मेळटात, कितली लोकांनी पळयली, ऑनलायन पळयली, टीव्हीचेर पळयली. सो आय हॅव नो वर्ड्स बट टू से थँक्यू. कारण आमची जी ऑफिशियल फिगर्स आसात ती जर पळयली जाल्यार डिजिटल प्लस टीव्ही हे दोन्ही आंकडे धरून मोर दॅन 1 मिलियन पीपल वॉच दी ब्रॉडकास्ट यस्टरडे. सो थँक्स अ लॉट. आणि ते थँक्यू म्हणटा आसतना निवडणूक जरी आनी निकाल जरी काल सोंपलो तरी ताजें खोलायेन विश्लेशण जावप गरजेचें. आनी तें विश्लेशण करपाक आज आमी बसल्यात. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स आतां आयिल्ले आसात आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खंयच्या पक्षाचो आमदार आसा आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कितें परफॉर्मन्स जालो हाजेर आमी भासाभास करतात. कित्याक जालो ताजेरूय आमी चर्चा करतले. 5 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडिओ. पयली आसात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी रमाकांत भाई खलप, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू बाब नायक, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी मोहनदास साहेब लोलयेकर, स्वागत. चौथे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी सदानंद शेट तानावडे. हांव एक हें करता ओपनिंग रिमार्क्सां भितर एक म्हाका सांगात, हाव आर यू एनालायझींग दीज रिजल्ट्स लोकसभेचे. एक जनरल ओपनिंग रिमार्क आनी देन वी वील प्रोसीड टू कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज वॉट हॅपन्ड इन नॉर्थ आनी वॉट हॅपन्ड इन साऊथ. राईट. हे जे निवडणुकीचे निकाल आमी जर पळयत तर व्हेरी क्लियरली एक चित्र स्पश्ट जाता की भारतान पोलरायझेशन जालें, ध्रुवीकरण जालें आनी हे धर्माच्या आधाराचेर जालें. ताचे फाटलें कारण अशें दिसता म्हाका की गेल्या 5 वर्षांन पाकिस्तान हो एक बागुलबुवा आमच्या समोर ह्या सरकारान उबो केलो. खरोखरच पाकिस्तान बरोबर आमचे संबंद अत्यंत वायट आसात. तेचे आतंकवाद करपी ते आतंकी लोक येतात, बॉम्ब स्फोट करतात, मारामारी करतात, खूब गोश्टी आसात आनी तांकां धडो शिकोवपाक जाय, जे एक्शनी घेवपाकच जाय. परंतु पाकिस्तान भारताच्या शक्ती समोर एक मोठो व्हडलो ताका किंमत दिल्यासारखी गरज ना. ताका आमी केन्नाय भारत एका काबार नश्ट करूं शकता, ही ताकद आमची आसा. परंतु पाकिस्तान विरोध अशें जेन्ना म्हणटा आसतना पाकिस्तान इक्वल टू मुस्लीम अशें चित्र जालें आनी मुस्लीम हे सगळेच आतंकी आसात आनी त्या अर्थान भारतांतले हिंदू जात पात विसरून एक प्रकारे एका झेंड्या खाली तयार जाले. दुसरे वटेन कितें जालें की विरोधी पक्ष जो आसा हो विरोधी पक्ष विस्कळीत जालो. अनेक राज्यांनी ल्हान पक्ष आनी राष्ट्रीय थराचेर काँग्रेस काय तितलो सगळी कडेन भारतभर उबारून असो वयर येवंक शकलो ना. हें लक्षांत घेवन अशें दिसता की भारतीय जनतेन एक थारायलें की बस आतां आमी दिवपाक जाय ती पाकिस्तानाक जर धडो शिकयतले म्हणून आमचें देशप्रेम जर व्यक्त करतले, आमी देशभक्ती आमची दाखयतले तर एकच उपाय आसा तो भाजपा. गोंयच्या बाबतींत काय व्हडलो फरक असो पडलो ना. हांगा गोवा हे नेहमीच भारत देशान जे कितें चलता तेजे कडेन फटकून वागता हो आतां पर्यंतचो इतिहास आसा. अगदी 1964 पासून आज पर्यंत. दिल्लीक काँग्रेस आयले पण हांगा काँग्रेस केन्ना येवंक ना, हे आमी पळयल्लें आसा. आनी थंय काँग्रेस आसा म्हणून भाजपा आसा म्हणून हांगा भाजपा आयला अशेंय चित्रना. कित्याक काल 2017 जे इलेक्शन जालें त्या वेळार 17 सीट मेळ्ळे कोणाक, काँग्रेसीक मेळ्ळे आनी सत्तेर जो भाजपा हांगा काम करतालो त्या भाजपाक हांगा जवळ जवळ नामशेष केल्लो. पण नंतर मागीर जे फाटाफुटी ज्यो जाल्यो विरोधी पक्षाचे आमचे ल्हान पक्ष गोवा फॉरवर्ड आसा किंवा मगो पक्ष आसा, इंडिपेंडन्स आसा, हांकां सगळ्यांक घेवन जे कडबळे मागीर जे निर्माण जाले ती गोश्ट सिंगल लार्जस्ट पार्टीक निमंत्रण दिवपाक जाय आसलें गव्हर्नरान, तें दिलें ना. हो तर आरोप आमी अनेक वेळा आमी केला. हें खरें कारण भितर दिसता. राजू बाब, हांगा मतदारसंघ ल्हान, आमचें राज्यय ल्हान, ताका लागून इंडिव्हिज्युअल पळय जे मनशाचे पळय कितें जे पावर आसा न्ही तो धरून दाखयला. आनी म्हाका तर दिसता की सुभाष किंवा सोपटे हे जे पळय फुटले कारण तांकां आपल्या बद्दल चड खात्री आशिल्ली. तांकां परत आपण खात्रीन जिखून येतलो म्हणून खात्री आशिल्ली. ताका लागून तांचे विरोध ह्या दोनांचे विरुद्ध बंडखोरी किंवा डिफेक्शन हाजेर जरी मुद्दो केल्लो आसलो तरी विरोधकांनी व्हडलो हें जाल्लो ना. म्हणजे सगळे कडेन सुभाष, जोशुआ, सोपटे आनी बाबूश मोन्सरात हे पळय जिखून आयल्यात ते स्वताच्या ताकीचेर जिखून आयले अशें म्हाका दिसता. पक्षा परस पक्षाचो सपोर्ट मेळ्ळो थोडो म्हाका दिसता. राष्ट्रीय ही जी पळय कितें वेव आशिल्ली राष्ट्रवादाची थोडी तांकां लागले आसत, पूण व्यक्तिशा हे चारय जाण हांगा जिखून आयल्यात ते स्वताचो करिश्मा घेवन जिखून आयल्यात पोटनिवडणुकीचो हिशोब घेता. दोगूय जाणांक परत लोकसभा जर आमी जर विचार केली, सार्दिनाक स्वताची थोडी मतां आशिल्लीं आनी सार्दिनाक थंय एक अल्पसंख्यांकां भितर एक मोदी सरकार किंवा बीजेपीच्या विरोधांत एक तिडकीचें ल्हार आशिल्लें, ताजोय ताका फायदो मेळ्ळो. हांगा श्रीपाद नायकाक
बहुसंख्य अशी बहुजन समाजाची मतं मेळिल्ली आसात. ताका स्वताची मतं आसात प्लस केंद्रीय थोडो ही वेव नॉर्थ गोवाक एक हिंदू प्रिडॉमिनेटली थंय आशिल्ल्यान थंय ताका मेळ्ळा. पण व्यक्तिशा जर पळोवंक गेलो न्ही, व्यक्तिशा हांकां स्वताच्यो किमयात आनी स्वताची किमया केल्या. माझा कशें पळयता? लोकसभेक हांव पळयतना अशें पळयता की पारंपारीक रित्या गोंय आनीक जशें रमाकांत बाबून सांगलें की गोंय आनीक भारत हातूंत वेगवेगळें हें आसा. भारताक कितें जाता तें गोंयाक जायना. आतां गोंयाक जावपाक लागलें कित्याक गोंयाक भायलो लोक थोडो येवन स्थिरावपाक लागला म्हण मास इल्लो ताचो इम्पॅक्ट जाता. हिंदुत्ववाद म्हणटा तो पयलीं गोंयांत आशिल्लो पूण आतां हिंदुत्ववाद आयला आनी त्या दृश्टीन नॉर्थाचो सीट हो सदांच हिंदुत्ववादा कडेनूच झुकिल्लो उरता आनी सावथाचो सीट हो मिक्सचर उरता कित्याक मायनॉरिटीचे कॅथलीक पर्रीकार नासतना ही निवडणूक जाल्ल्यान सावथाक सार्दिनाक येवपाक आनी सोंपें जालें. अदरवायज म्हाजे दृश्टीन सार्दीन हो काँग्रेसी बाबतींत सुद्दां बरो कॅन्डिडेट असो हांव म्हणना. सार्दीन कित्याक काँग्रेसीन ताका तिकीट कशी दिलें कित्याक दिलें म्हाका कांय खबर ना. कित्याक 5 वर्सां काम कांय केलें ना, विरुद्ध काम केल्लें. हें सगळें आसतना सुद्दां ताका तिकीट मेळ्ळें आनी त्या देखून काँग्रेसी भितर सुद्दां ताका सगळें फॉर नाशिल्लें. अशी परिस्थिती सुद्दां येवपाक कारण की पर्रीकाराचें नेतृत्व हांगा नाशिल्लें. गेल्ले खेपे म्हाका खबर आहा की विजय सरदेसायान आमी रेजनाटाक उबो केल्लो. आमी काँग्रेसीन कोणें हें केलें ना. विजयानच लीड घेवन काँग्रेस ताजो प्रचार केल्लो आनी तेन्ना हे काँग्रेसवाले भिताले. इवन आज जो ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकार म्हणटा पळय तो सुद्दां 1-2 मिटिंगां नाच जाल्लो. बाकीचे सांग्यार अक्षरशः नाशिल्ले. सुभाष फळाक भिवन मिटींग घेवपाक दिनाशिल्ले. विजयान मिटींग घेतली. ही परिस्थिती आतां ह्या खेपे जाली ना आनी त्या देखून सार्दिनाक दुसरो मडकयचो फायदो ही ताका जालो. म्हाजे दृश्टीन अशें की म्हाका दिशिल्लें कितें सार्दीन 30-40 लीड येवपाक जाय आशिल्लो. मडकय सोडल्या सुद्दां 30-40 ती सुद्दां लीड मेळना. त्या दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार सार्दिनाक की भरपूर निवडणूक टफ गेली. ओके संजय. लोकसभेच्या बाबतींत जर सांगपाचें न्हय जाल्यार उत्तर गोंय हांव म्हणटा की थोडो विधानसभेचेर मागीर येता. उत्तर गोंय सदांच भाजपाची संघटना ही स्ट्रॉंगच आसा प्रत्येक मतदारसंघात, जवळपास सगळ्या 20 मतदारसंघांनी. आणि तेच आमकां दिसलें श्रीपाद नायका बाबत काही प्रचाराच्या दरम्यान आमी एक पळयलें की काही बाबतींत खाणीच्या बेल्टान बी ताका तसो विरोध जाल्लो किंवा लोक क्वेश्चन करताले जे सगळे तांणी डॅमेज कंट्रोल केले. म्हणजे प्रमोद सावंता पासून हेंची संघटना जी आसा भाजपाची हांच्यांनी बऱ्यापैकी डॅमेज कंट्रोल केले. तरी पण ताची जी लीड कमी जाली, लाखावयली लीड ताची 60,000चेर आयली. सो जाली पण तरी बऱ्यापैकी विक्ट्री. दक्षिण गोंयान म्हाका दिसता कितें की दक्षिण गोंयान भाजपा मगोच्या पाठिंब्या शिवाय जिखूंक शकना अशें एक सिद्ध जालें अशें म्हाका दिसता हातूंतल्यान. कारण फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हे 3 मतदारसंघा भितर तांकां जवळ जवळ 20,000ची लीड जी जाय आसता ती तांकां मेळुना आनी तो फरक ह्या निकालान दिसता हांगा. बाकी सार्दिनाचें काम खरें तर आपान कठीण केल्लें. बरीच मतां घेतिल्ली, अपेक्षेपेक्षा मतां घेतिल्ली, तरी पण सार्दीन जिखलो कारण हो फरक हांगा पडलो. आनी मायनींग बेल्टा भितर तांकां खूब मतां मेळची ना पूण मेळटली असो जो अंदाज आशिल्लो तशेंच दिसलें भाजपा खातीर. विधानसभे खातीर जर पळयत जाल्यार काही निकाल बऱ्यापैकी अपेक्षीत. राजू म्हणटा त्या प्रमाण की चड करून पक्षापेक्षा कॅन्डिडेट्स चड दिसले. पण ह्या कॅन्डिडेट्सांक सुभाष शिरोडकर ऑन हीज ओन शिरोड्या निवडून येवपाक शकनाशिल्लो. तांकां भाजपाची संघटना मेळ्ळी म्हणून तो जिखून आयलो. कारण शेवटी तो नशिबाचो खेळ जाल्लो. 50 मतां हेवटेन 100 मतां तेवटेन. ही कितें विधानसभेची वेंचणुकेन हे नगरपालिकेचे वेंचणुकेन 50-60 फरकांनी निवडून येवं शकता. सो त्या नशिबाच्या खेळान सुभाष शिरोडकराक संघटनेचे खूब बळ मेळ्ळें. सोपटे सारको म्हाका दिसता की संघटनाय आसा त्याच बरोबर तो खूब स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट थंय आशिल्लो आनी तो निवडून आयलो. म्हापसा परत हेच जालो. म्हणजे म्हापसा जोशुआ ऑन हीज ओन म्हाका दिसना निवडून येवपाक शकतालो. तो फक्त पक्षा खातीर आयला आनी बाबुशाची म्हणजे फ्रांसीस डिसोजाची लिगसी फाटली जी कितें आशिल्ली ती. पणजेचो निकाल हो वेगळो लागला तो आमी जाणा की कारण ती परिस्थिती तशी जायत गेल्ली आनी बाबुशाचो निकाल हो बाबुशाच्या बाजून लागूंक शकता हे आमकां अंदाज येतालो शेवटच्या कांय दिसां भितर. तर म्हाका दिसता भाजपाकूय ताची कल्पना आयिल्ली आनी तांचे शेवटच्या खिणाक जे कितें डॅमेज कंट्रोल चलतालें न्ही तें जालना यशस्वी. सो तो मागीर बाबुश थंय निवडून आयलो. तुम्ही कशी पळयता? आमी पळयता आसतना गेल्या 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें केंद्राक चलतालें नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपीचेर त्यांनी एक बऱ्या तरेचें कार्य हें देशान केल्लें आसा आनी मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी तें जर आमी पळयलें की देशभरान आज जर आमी पळयलें जाल्यार जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेळपाक जाय देशा भायर तो आज हळू मेळपाक लागलो. आनी ती एक ताची बरीचसो फायदो हो देशभर जसो जालो तसो थोडोसो गोंयानूय आमकां जाल्लो आसा.
गोंयांत आमी दोनूय लोकसभेची निवडणूक पळयली. उत्तरेक जशें संजय बाब धवळेकरान म्हणलें की भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायजेशन हें उत्तरेक बऱ्या तरेचें आसा आनी त्यामुळे उत्तरेक आमी ऑलमोस्ट 20तले 16 मतदारसंघा भितर आमकां लीड मेळ्ळी ऑलमोस्ट आनी आमी बऱ्या तरेची लीड घेवपाक शकले. दक्षिणेक थोडोसो इफेक्ट आमकां जो आसा तो आमी सादारण 9,770 मतांनी हारली निवडणूक. तेचो एक हें आसा की मायनींग बेल्ट म्हणजे गेल्या वेळार आमकां जो सावर्डे मतदारसंघान 12,000ची लीड जी मेळिल्ली ती ह्या वेळार आमकां थंय 8,500 मेळिल्ली. त्यामुळे सादारण एक 3,500 मतां आमकां ही सावर्डे मतदारसंघात. कुडचडे थोडोसो त्याचो आमकां इफेक्ट जालो आनी सांगे मतदारसंघात. बाकी जशें आमी म्हणटात की सुदीन ढवळीकरान पाठिंबो काडलो म्हणून आमी हारले अशें अजिबात ना. कारण आमी जर पाठिंबो काडून नाशिल्लो जाल्यार शिरोडा मतदारसंघ आमचे कडेन येवचो नाशिल्लो. आमी विदावट सुदीन ढवळीकार मडकय मतदारसंघात 1,350 मतांची आघाडी घेवपाक शकले विदावट सुदीन ढवळीकार. विदावट सुदीन ढवळीकार आमी शिरोडा मतदारसंघात 6,200 मतांची लीड घेतली आनी विदावट सुदीन ढवळीकार फोंडा मतदारसंघात 3,780 मतांची लीड घेतली. हें सगळें जर आमी चित्र पळयलें जाल्यार आमी सादारण एक 10,000 मतां जी आसा ही फोंडा मतदारसंघात घेतली. आनी एक तातूंतल्यान आमच्या लक्षांत आयलें की विदावट सुदीन ढवळीकार आमी भारतीय जनता पार्टी दक्षिणेक जिखपाक शकता. थोडोसो आमचो मायनींग इफेक्टेड जी एरिया आसा ती थोडोसो आमकां त्रास जाला आनी म्हणून आमी एक 9,770 मतां जी आसा ही आमची थंय आमी करता. ओके, आतां मी प्रॉपर सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज या वीच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. पहिली गजाल तुमी सुदिनाचो विशय काडलो सो हांव सुदिना वयल्यान सुरवात करता. सो मडकय खातीर काँग्रेस जिखली काय कितें दक्षिण गोंयांत जाल्यार एक इंटरेस्टिंग मेळटा की 9,755 9,755 मतांची लीड आणि तुम्ही जर पळयलें जाल्यार सकल सारकी दिश्टी पडटा की 2014 परस फक्त मडकय मतदारसंघाक 9,910 मतांनी भाजपाची लीड देंवली ह्या खेपे. सो मडकय तुमकां ऑलमोस्ट 12,000 लीड मेळटाली ती ह्या खेपेक 9,910 मतांनी देंवली आणि जो कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो निवडून आयलो तो 9,755 मतांनी निवडून आयलो. डोंट यू थिंक मायनींग डेफिनेटली एक फॅक्टर बट स्टील मायनिंगाक तुमकां 4,000 5,000 अशी मतां मेळ्ळ्यात. डोंट यू थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरन्स मेकर? नाही कशें आसा पळय आमी सुदीन ढवळेकरांक पयलीं रिक्वेस्ट केल्लो. शिरोडा मतदारसंघ जो आसा तो शिरोडा मतदारसंघातलो उमेदवार त्याने राजिनामो दिलो आनी त्याने भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. आतां सुदीन ढवळेकर हो पार्ट ऑफ द अलायन्स. आमी जेन्ना एखाद्या मनशाक भितर हाडटात त्या वेळाचेर तो आमचो अधिकार कोणाक आमी उमेदवारी दिवप तो. त्यामुळे आमी ज्या मनशाक हाडलो भितर आनी जाका आमी उमेदवारी कमीट केली त्या उमेदवारीचेर जर समजा सुदीन ढवळेकराच्या पार्टीचो अध्यक्षच उबो रावता जाल्यार मागीर ती चूक आसा. ती आमी ताका सांगली की तुवें भावाक थंय दवरूं नाका कारण तो पार्टीचो अध्यक्ष आसा. बेजिकली जर हांवें म्हळें की शिरोड्या खातीर तुमकां दक्षिण गोंय सॅक्रिफायस करचें पडलें आनी एक शिरोड्या खातीर सुदिनाक मंत्रीपद सॅक्रिफायस करचें पडलें. शिरोडा हो सॅक्रिफायसांचो मतदारसंघ जालो ना सध्या. त्यातून म्हणपाक तशें हरकत ना पण हांवें म्हणलें की विदावट सुदीन ढवळेकर कारण सुदीन ढवळेकरान जितली पावर जाय तें सगळें वापरून सुद्धा सुदीन ढवळेकरान तुमी जर शिरोडा मतदारसंघ पळयलो जाल्यार शिरोडा मतदारसंघान लोकसभेची हें जर पळयलें वोटींग लोकसभेक लोकांनी आमकां 6,000 प्लस लीड दिली. विधानसभेक फक्त आमी 76ची लीड घेवपाक शकले. सो लोकांनी कदाचित विधानसभेक मत मारतना सुदिनाक मारलें आसत तेजें आयकून पण लोकसभेक मतदान करता आसतना ते भारतीय जनता पार्टीक केलें. मडकय मतदारसंघात तर ताणें सगळ्या कार्यकर्त्यांक धमकी दिल्ली की कशाच तरेन भारतीय जनता पार्टीक मतदान जावं जायना. इतलें लोकांनी आसून सुद्धा लोकांनी आमकां मतदान केलें. बऱ्याच जाणांक प्रश्न पडलो की विदावट सुदीन ढवळेकर कारण मतदारसंघाचो आमदार जो आसा तो सुदीन ढवळेकर देव. इतलें आसून सुद्धा लोकांनी आमच्या बाजून मतदान केलें. ओके, हें म्हत्वाचें आसा. बाई कितलो इम्पॉर्टंट दिसता हो जो मडकयचो फॅक्टर आसा तो कितलो इम्पॉर्टंट कारण व्हेरी इंटरेस्टिंग 9,755 मतांनी कॅन्डिडेट जिखता आनी मडकय 9,910 मतांनी लीड देंवता. सुदीन was the difference maker for your party and also it's a good thing and it's a very bad thing also for Congress. मेजॉरिटी नासतना अवघे 12-13 आमदार असताना सरकार स्थापन केले, सगळ्यांचे कडबळे केले. त्या उपरांत आमदार फोडपाची प्रक्रिया ताणें जोरान सुरू केली. प्रत्येक वेळा दुसरे आमदार फोडून हाडप. मांद्रेचो आमदार घेवन गेले, शिरोडेचो आमदार घेवन गेले आणि उपरांत इलेक्शन जावच्या आदी थोडे वेळ मोगो पक्षांतले 2 आमदार उखल्ले भितरले. अगदी कॉन्स्टिट्युशनान जे प्रोविजन आसा डिफेक्शन संदर्भांतले ताका हरताळ फासलो ताणें आनी ते 2 उखल्ले.
हाचो परिणाम जनमानसाचेर जाता. तुम्ही हो सुदिनाचो डिफरन्स म्हणना, तोच म्हणटा सुजाचो डिफरन्स पळयता पण तो जर दक्षिणेक जर तो सुदिनाचो डिफरन्स तुमची खातीर ही चिंतेची गजाल न्ही की सुदीन जर तुमचे बरोबर नाशिल्लो तुमची परिस्थिती कितें जाता आशिल्ली सावथाक. जाता ती परिस्थिती वायट दिसता म्हाका, पण जनरल आदी पयलीं आमी घेवया. हांव म्हणटा की गोंयकार जो आसा हो विचारी मतदार आसा, सामकोच तो कोणाच्या फाटल्यान धांवून वचपी असो ना. पळयलां आमी कालचे फावट दिल्लीक तुमचें सरकार आसा भाजपाचें, पण गोंयकार रावंक ना, दिल्ली भाजप बरोबर रावले ना, म्हणजे तो विचार करता. अशा परिस्थितीन ज्या वेळार ही ताणें कितें केलें, ही गडबड जी सगळी केली, लोक फोडपाची सगळी जी केली, ताचो निश्चित परिणाम मतदारांचेर जाला. आनी मडकयन तो विशिश्टपणान दिश्टेक पडलो. कित्याक मडकयन शिरोड्यान दिसपाक लागलो. कित्याक कारण थंय मोगो पक्षाचे दोनूय आमदार, ज्या मोगो पक्षाक हाणें फोडून काडलो, ज्या मोगो पक्षान भाजपाक तेंको दिलो, ज्या मोगो पक्षान हांकां सरकार स्थापन करपाक मदत केली, त्याच पक्षाच्या छातयेर तुमी पांय दवरतात आनी काबार करतात. भितर चूक सुदीन ढवळीकराची आसा, ताच्या भावाची आसा. मोगो पक्ष ताणें आपल्या हातान दवरून ते घरचो पक्ष कसो करून दवरलो, ही थंय चूक आसाच. पण त्या भायर लोकांक दिसपाक लागलें ज्या पार्टीन ज्या आमदारांनी मदत केली तुमचें सरकार दवरपाक, तांकां तुमी अशे तरेन ओके फटयतात. संजय बाब, डिफरन्स मेकर जर पळयता, सुदिनाक लागून काँग्रेस एटलिस्ट दक्षिण गोंय जिखपाक पावली, अदरवायज काँग्रेसीची थंय गत सामकी वायट जाता आशिल्ली अशें दिसता. हय, ते आंकडेवारींतल्यान तरी तशें दिसता. कारण 9,000 देंवली, 9,000 थंय फरक दिसता. आतां सदानंदान तांदोडे म्हटलें त्या प्रमाण की मायनींग बेल्टान तांकां अपेक्षे इतकी मतां मेळुना, तरी पण तांकां लीड मेळत गेल्या. 4,000, 4,000, 5,000 बी अशी लीड मेळत गेल्या. सो दॅट लीड वॉज नॉट सफिशियंट की सालसेती नॉर्मली कशें आसता आमी पळयता 60 भितर. हांव जस्ट मायनिंगाचें सांगता, सांग्यार तांकां 3,347 लीड मेळ्ळ्या बीजेपीक, सावड्ड्या 8,572, कुडचड्यार 3,419 आनी केप्यां काँग्रेसीक जी लीड मेळ्ळ्या ती फक्त 1,086. दिस इज द स्टेट. सो जवळ 13-14 हजाराची लीड बीजेपीक त्या बेल्टा भितर मेळटा. चड मेळटा. जी ही एक सुमार 15-16 हजाराची लीड मेळटा. एक काँग्रेसीची 1,000 मायनस करूं जाय केपेची, हय ती करत जाल्यार एक सादारण 15-1 हजार पर्यंत लीड मेळटा. आणि ती लीड आणि फोंडा तालुक्यांतली लीड मेळून साश्टीन भितर जी काँग्रेसीक लीड मेळटा ती कमी करून त्याच्या वयर वचपाचें जें काम फाटल्या 2014 जाल्लें न्हय तें ह्या फावटी जावना. थंय फरक मडकय. हांव जस्ट बिफोर आय गो टू मोहनदास बाब, हांव साश्टीची जस्ट आंकडेवारी दाखयता सो दॅट वी कॅन डिस्कस साश्टी अँड MG इफेक्ट टुगेदर. की 2014 काँग्रेसीक साश्टी भितर 30,318ची लीड मेळिल्ली. तें कॉन्सॉलिडेशन ह्या खेपेक ऑलमोस्ट 20,000 वाडलें आनी ती लीड 51,000 गेली. माय क्वेश्चन इज, इतलें जावन पसून म्हळ्यार जे साश्टीक भितर कॉन्सॉलिडेशन जातलें हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें, तें आमकांय खबर आशिल्लें, काँग्रेसीकय खबर आशिल्लें, भारतीय जनता पक्षाक खबर आशिल्लें. अशें आसून सुद्दां काँग्रेस वॉज इन बीग ट्रबल. म्हाका दिसता टील 4 o'clock येस्टरडे आमी जेन्ना हांगा 4क म्हाका याद जाता म्हजें पॅनल 4क चेंज जाल्लें आनी 4क हांवें सांगलें की 1,001ची लीड काँग्रेसीक आसा म्हणून अहेर बी दिल्ल्या भशेन सारको, आनी ताजे उपरांत ती लीड परत वाडपाक लागली. कारण कितें आहा, काँग्रेसी कडेन ऑर्गनायझेशन ना. काँग्रेसी कडेन ऑर्गनायझेशन कशें आतां ही जी सालसेती सुद्दां जी मतां पडली ती वॉलंटरली पडली. तितून काँग्रेसीचो म्हाजे कोतान काँग्रेसीच्या खंयच्याच मनशाचो एक पयशाचो हे ना, सहभाग ना. हे पडले त्या लोकांक दिसलें की बीजेपी येवपाक जायना आनी म्हणून काँग्रेसी मारली. ना जाल्यार खरें म्हणजे ती लीड मात जावपाक आशिल्ली. हांव अनेक कडेन पळयलें की काँग्रेसीचे कार्यकर्ते जे आशिल्ले म्हणजे इन्क्लुडींग आमदार सुद्दां ताणें केन्ना प्रचारा भायर सरलें ना, मिटिंगूय ना, कांय ना. सो हें जें कितें पडलें पळय तें भगवान भरोसे हाका सुदीन भरोसे वॉटेवर हें सुदीन भरोसे सावथाचो रिजल्ट पयला तो सुदीन भरोसे दिसता. अदरवायज सार्दीन हो येवंक कशें नाशिल्लो, कित्याक कार्यकर्त्यांची जाळी ना, खंय कोणा पडणे गेलो ना. प्रत्येक म्हणटालो सार्दीन येता पूण काम तुगे कित्याक काय ना. दिस इज वन ऑफ दोज टायम्स जंय साश्टी एब्सोल्युटली आनी गेल्ली खेपे एब्सोल्युटली काँग्रेसी वटेच्यान रावल्या. मडगांवूय लीड मेळ्ळ्या काँग्रेसीक, फातोड्ड्याय लीड मेळ्ळ्या. 8च्या 8 मतदारसंघ पयली फावट म्हाका दिसता काँग्रेसी बरोबर अशें रावल्यात. मडगांव आनी फातोड्डा सुद्दां न्ही 14 नंतर 14 पयलीं तशें नाशिल्लें. 14 पयलें सदांच ते काँग्रेसी बरोबरच आसताले. 14 कशें जाल्लें, 14 पळय, 14 पर्रीकराच्या हाका लागून मिकी कायतू हे सगळे कांय ना म्हणल्यार कामां लागिल्ले आवेडताने. सो ती लीड मडगांव सारख्या मतदारसंघाक बीजेपी कन्सिस्टंटली लीड मेळटाली लोकसभेक तरी. तेच सांगलें हांवें की कशें जातालें की पर्रीकराक भिवन म्हणत किंवा तागे कितें हें करन म्हणत की ते लोक भायर सरनाशिल्ले काँग्रेसीचे. ह्या खेपे काँग्रेसीचे मातशे भायर सरले जे कोण लिडर आहा पळय. उदाहरण हांव बाबू कवळेकर दिता. बाबू कवळेकर गेल्ले खेपे तो ऑलमोस्ट इनएक्टीव आशिल्ली. ह्या खेपे मातसो एक्टीव आहा.
दिगंबर कामत सुद्दां तसो पळोवपाक गेल्यार खेपेलो चड एक्टीव आशिल्लो जो वाड्यांनी भोंवला म्हणजे हे जे कितें जातालें पळय तें हे गेल्ले खेपेचें ब्लॅकमेलिंग म्हणा किंवा कितें तें ह्या खेपे जावपाक पावलो ना कित्याक म्हाका खबर आहा की आमी केपें मिटींग घेतिल्ली आनी केपें आमी तेन्ना काँग्रेसीचे बाबू कवळेकार बी मिटिंगे आयिल्लो आमी हें दाखयताले जे आतां पर्रीकराचें हें दाखयताले की टीव्हीचेर सांगलां मायनींग आपल्यान बंद केलां म्हणटा ते आमी सगळे दाखयताले ते लास्टाक गव्हर्मेंटान पुलीस धाडून ते जप्त करपाची ट्राय केली मागीर इतलो टेरर तयार आशिल्लो की तूं कांय दाखयनाका ह्या खेपे ते जावपाक पावलो ना आनी ह्या खेपे जर तसो प्रचार जातालो सार्दिनाची लीड आनी वाडटा आशिल्ली राजू बाब तुमकां दिसना ही काँग्रेसी खातीर बरीच बिकट परिस्थिती म्हणून काँग्रेसीन ह्या वेळार 2-3 गजाली पयलो कॅन्डिडेट सार्दीन हो आतां ज्या पद्दतीन बीजेपीन तिकेटी दिल्यात नेशन वायड ताणें कितें केलें फॅमिली राज दवरलें ना ताणें जाणटे लोकांक फाटल्यान दवरले हे अशे तरेचो प्रयोग गोंयान केलो ना गोंयान जालें अशें की सगळे लोक आपले काँग्रेसीचे भाईन बरें सांगलें 2017 कित्याक पावर मेळना कारण सगळ्याक मुख्यमंत्री जावपाक जाय आशिल्लें तशें आतां ह्या वेळेर जालें सगळ्याक उमेदवार जावपाक जाय आशिल्लें ताका लागून जालें अशें की एक तर तिकेट मागतात दुसरे वटेन ऑर्गनायझेशन ना तिसरे वेळार सार्दिनाक जाका फाटले 5 वर्सांनी कांयच काम केलें ना ताका तिकेट दितात म्हणजे लोकांनी अक्षरशः वाजोवन सार्दिनाक मत दिलां तो जर एक तरुण भुरगो जर आशिल्लो जाल्यार लोकांक एक उमेद आसतलो एक उत्साह न्ही 2 इलेक्शन म्हळ्यार कितें इलेक्शन म्हळ्यार एक कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह येता तांकां एक प्रोग्राम मेळटा काम करप काँग्रेसीचो उत्साह खंयच दिसलो ना एक गजाल बाई बिफोर मुव्हिंग अहेड एक विचारता फोंड्यात तुमचो आमदार असून सुद्दां भारतीय जनता पक्षाक 3805 मतांची लीड मेळ्ळी डोंट यू थिंक खरेंच म्हाका तर जितले हांव चड नंबर पळयता सुदीनने तारली अशी परिस्थिती ना सुदीनने ताळली अशी म्हणूंक जाय कित्याक तुका सांगलें अशें पळय सुदीनाचेर जो कितें भाजपान अन्याय केलो म्हणजे बंगो पक्ष केलो आनी ती सगळी जनता जी आसा एके काळची सगळी बंगोवादी लोक ते फोंडे तालुकाच असो एकंदरीत आसा ती चीड खंय तरी दुखला पळय कोणाक अशें ताचो परिणाम जाला जायत तो इट इज नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ सुदिना मुळे जाला अशें म्हणना हांव पण त्या लोकमानसाचेर जाल्लो तो एक परिणाम आसा अशें म्हाका दिसती पडटा आतां उत्तरेक जेन्ना येतात बाय इलेक्शन आमी मागीर एक पण उत्तरेक जेन्ना आमी येतात तेन्ना इंट्रस्टींग गजाली जी येता ती सुरवात करुया पर्या सावन प्रताप सिंग राणेंच्या मतदारसंघाक परत भारतीय जनता पक्षान 9091 मतांची लीड मेळ्ळी 9019 मतांची लीड मेळ्ळी संजय बाब कितें दिसता हो जो उत्तरेंतली जी दयनीय परिस्थिती आसा ती पर्या सावन सुरू जाली म्हणपाक शकता आमी काँग्रेसीची दयनीय उत्तरेत कशें आसा ना पर्या मतदारसंघ हो मोठो विचित्र मतदारसंघ आसा सद्याच्या गोंयच्या राजकारणा भितर म्हणजे थंयचो आमदार आसा काँग्रेसीचो हय पूण काम सगळें चलता बीजेपीचे तानवडे हसता कारण आमी भोंविल्ले त्या प्रचाराच्या काळान तेन्ना दिसतालें की थंय काँग्रेस खंय दिसनाशिल्ली वाळपय आनी पर्या हातून कांय फरक दिसनाशिल्लो सो इट वॉज ऑल विश्वजीत राणे इन पर्या एंड वाळपय त्या प्रमाणे ती लीड दिसता एक दुसरी जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा व्हेरी इंट्रस्टींग ती कलंगूट जंय तांचो खडेगांठ लिडर आसा पण ऑलमोस्ट 2,500ची लीड ही काँग्रेसीक मेळ्ळी आतां मायकलाक दोश दिवपाचो काय कॉन्स्टिट्युएन्सी तशीच म्हूण सोडून दिवपाचें मायकलाचे आनी कितें प्लॅन बी आशिल्ले तेच एक्झॅक्टली प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्लॅन ह्या इलेक्शनान दिसल्यात ते आता कशे तरेन तानावडे घेता कशे तरेन ते घेतले कळना पण प्रत्येक काँग्रेसीन भितर ह्या वेळेस पयलेच खेपे काँग्रेसीन भितर एकी दाखयली म्हणटा ती पणजे सगळे आयले आनी तांकां दिसतालें आतां इमिजिएटली सरकार पडून नवें सरकार येतलें ते सोडले जाल्यार काँग्रेसीक उत्साह दिसपासारकी परिस्थिती काय नाशिल्ली कदाचित ती कलंगूट मायकल लोबोकूय दिसले आसत की नवें जर सरकार घडटा जाल्यार आपुणूय खंय तरी आसतलो म्हणून अशें तरेचें वातावरण आज तरी दिशिल्लें पूण हें सगळें कित्याक दिशिल्लें कारण एक वातावरण आशिल्लें केंद्रान भितर मोदी सरकार डळमळीत जातलें काय कितें पूण एक्सीट पोल जातकीर मागीर जी पळय परिस्थिती बदलली ती सामकी बदलली आनी मागीर आतां तर कोणाक धारिश्ट जायतशें दिसना बीजेपीन जे कोण आहात ते आनी काँग्रेस फाटले दीस कांय ओग्गी आसात सो हे सगळे गणित हे जर नाटक पळयलें हे जर आंकडे पळयले इफ विशीस वेर हॉर्सीस अशी परिस्थिती दिसता तुमकां आनी सुरवात आमी फक्त पर्या आनी कलंगूट वेल्यान करया की ह्या 2 मतदारसंघ आमकां एक परफेक्ट गोंयच्या राजकारणांतलो विरोधाभास दाखोवन दितात जशें संजय बाबान सांगलें की आमदार काँग्रेसीचो पूण थंय काम प्रचंड बीजेपीचे चलता आनी कलंगूट खंय तरी आमदार बीजेपीचो आनीक कितें बरोबर प्रताप सिंग राणे जे पर्याचे आमदार जे आसात त्यांची एक उलोवपाची पद्दत
किंवा आतां पर्यंत जी कितें पर्सनॅलिटी आसा भितर ते अशे ठोस अशी विरोधी भुमिका किंवा ठोस अशी सपोर्ट करणारी ना भुमिका ताणें केन्ना ठोस भूमिका घेतिल्ली श्रीपाद नाईक बरो उमेदवार आसा ना, ताका ना, मत द्या म्हणिल्लें ताणें. ते हे आजच नाही हे फाटे फाटे झालं जेन्ना हांवूय उबो रावला पळय त्या वेळार सुद्दां वो श्रीपाद नायक थंय गेला कार्यकर्त्याची मिटींग चलता श्रीपाद नायक तुम्ही थंय म्हणतात ह्या गजालीक एक ऐतिहासिक कन्सिस्टन्सी आसा आसा ऐतिहासीक कन्सिस्टन्सी आसा जाल्यार तुमी म्हणा अशें परंतु प्रताप सिंग राणे असो हांव काँग्रेसवालो तेन्ना हांव बीजेपीक विरोध करतलो असो तुटून पडटलो अशी भुमिका तो केन्नाच घेना कारण ती तेजी एटिट्यूड आमी विधानसभेनूय पळयल्या सदांच आपले एक समतोलपणे रावपाचें करप तेन्ना जर ताका मेळपाक समजा जर श्रीपाद नायक गेलो बरो मनीस तो वायट न्ही अशें म्हटलें म्हणून हाचो अर्थ असो जायना की तो भाजपच्या वटेन गेला तुम्ही म्हणतात राणे जे म्हणता तो अर्थ तुम्ही घेनाकात जे म्हणना तो अर्थ घेयात म्हणून असो असे शब्द म्हज्या तोंडात घालना हांव घालला तानावडे बाब ह्या दोन मतदारसंघाकडेन तुम्ही कशें पळयतात आमी पळयता आसतना तातूंत 70 तालुका आसा पळय वाळपय मतदारसंघांत विश्वजीत राणे स्वता आमदार आसात त्यामुळे तांकां जितली लीड मेळिल्ली तांकां एक 10,000ची लीड मेळिल्ली ती थोडीशी एक जर कमी जाली आसत पण तेंच्यांनी 8,185 मताची लीड आमकां वाळपय दिली पर्ये मतदारसंघ जो आसा जाचेर आमचे तांचे वडील प्रताप सिंग राणे आमदार आसात थंय आमची भारतीय जनता पार्टी म्हणून ऑर्गनायझेशन आसाच पण तातूंत विश्वजीत राणेन सुद्दां मोठ्या प्रमाणात काम करून ताणें आमकां कमीट सांगिल्लेंच की आपण तुमकां त्या हातूंत 70 तालुका 15,000 प्लस लीड दिता आनी ती जर पळयली जाल्यार 17,000 लीड ही तांच्यांनी आमकां 17,000 प्लस लीड ही तांच्यांनी आमकां दिली आतां तुमी जें म्हणटा तें कळंगूटच्या संदर्भात गेली 2014च्या निवडणुकीक सुद्दां मायकल लोबो हे प्रत्येक घराघरान फिरिल्ले त्या वेळाचेर आनी त्या वेळार सुद्दां फिरून तेन्नाय आमकां लीड मेळूना 2014 दोनच मतदारसंघ आशिल्ले की ज्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळूना ते एक कळंगूट आनी दुसरो सांताक्रूज आनी त्यामुळे त्या वेळाची लीड मातशी कमी तेणे आमकां कमी काँग्रेसीक कमी लीड मेळिल्ली ह्या वेळार मातशी ती चड मेळ्ळी त्यामुळे तो थोडो एफर्ट एक गजाल आमी विसरूंक जायना गोंयचे मतदारसंघ ल्हान आनी गोंयच्या मतदारसंघाची विचार करपाची पद्दत वेगवेगळी सगळ्या वेळार आमदार सांगता तोच मतदार आयकतलो अशें जायना अशें जायना अशें जायना एकदां हांव जेन्ना आमदार उमेदवार आसता हांव म्हाका मत मागूंक शकता तेन्ना तो म्हजे कडेन विचार करूं शकता बरोबर. पण हांव जेन्ना दुसऱ्याक मत घालपाक लायता तेन्ना मतदार विचार करता 2012 मायकल लोबो भरपूर मतांनी निवडून आयलो पण 2014 2 वर्सां नंतर जेन्ना त्याने भारतीय जनता पार्टीक लोकसभेक मतदान मागलें घराघरान फिरलो पण लीड मेळूना म्हाका दिसता 150 मतां आमकां कमी पडिल्ली ह्या वेळार 2014 जर आकडेवारी पळयली हय. जाल्यार तुमकां म्हाका दिसता काँग्रेसीक लीड मेळली ती सारकी 400 काय अशी कितली तरी मतांची मेळली 400 काय 450 बरोबर. सो मायकलाची मेहनत थंय दिसताली ह्या वेळार तितली दिसना न्ही? ह्या वेळार त्याने जितले एफर्ट घेवं जाय आशिल्ले तितले एफर्ट घेवना आसतले कदाचित त्याने सांगले म्हण लोकांनी आयकून आसले अशें आमदाराचे लोक आयकना म्हणटात न्हय हे इट इज लायक गिविंग बेनिफीट ऑफ डाऊट टू बेनिफीट ऑफ डाउट एक एकदा कितें केला तांकां प्रश्न आसात तो मायकलान कितें केला थंय मतदारसंघान हांव मायकलाचें विचारन तुमकां पण फातोड्डा अशेंच जालें ना फातोर्डा आमी काम फातोड्डा हरशीं तुमी काम केलां दामून काम काम काय केलां केलं रे दाम नॉर्थ आशिल्लो न्ही काल म्हाका दामू हांगा सांगून गेलो ती आपली मत म्हणून बीजेपी पडल्या ती इलेक्शनाच्या तुम्ही म्हाका आज सांगतात ना ती आपली इलेक्शनाच्या टोटल टायमाक म्हाका सांग दामू नॉर्थ आशिल्लो काय साऊथ आशिल्लो नाही पण थंय त्या भागात फातोर्डा मतदारसंघाचे ऑर्गनायझेशन म्हणून हे इनिशिएटीव ऑर्गनायझेशन आसा बीजेपीचें ऑर्गनायझेशन आसा न्ही फाटल्यान थंयची काय तुम्ही अशी भूमिका घेवपाक शकतात बेनिफीट ऑफ डाउटाची आमी सांगिल्लें लोकांनी आपल्याक जाय ते केले बी म्हणून पळय आमी सांगिल्लेंच काही ते सांगता न्ही मतदारसंघ ल्हान आशिल्ल्यान काही जणांचो हें उरता कितें तुका तुज्या वेळार तुका मत मारता बाकीच्या वेळार तूं म्हाका अशें जावं शकता अशें जावं शकता कावन्सिलर सुद्दां आसात न्ही कावन्सिलर वेळार जर 2 कावन्सिलर रावले आमदार सांगता ताका मत मारता म्हणना कित्याक प्रत्येकाचे वेगवेगळे इन्क्लिनेशन उरता सो तो त्या दृश्टीन फरक आसाच आनीक फातोर्डा हो मतदारसंघ तसो पळोवपाक गेल्यार परंपरागत जो दामू दोनी खेपे जो आयलो पळय तो ट्रायंगुलर फायटी आयला ना हांव मुद्दम एक BJP कित्याक असो क्लेम करू विचारता शकना की तो फातोर्डा मतदारसंघ हो तांगेलो म्हण प्रत्येक खेपेक एक खेपेक युजीडीपीच रावलो दुसरे खेपे हात रावलो ना हांवें हो प्रश्न कित्याक विचारलो काल जी भारतीय जनता पक्षाक थंय मतां पडल्यात ती मतांनी जर दामू कन्सिस्टंटली जी मतां पडटा ती पळयली ती मोर ऑर लेस सिमिलर आसात आता तुमची जर तातूंत एड केल्ली ती एक 15-20 हजाराची पावपा आशिल्ली पॉलिटिक्स तशें जावंक शकना न्ही 10 मे हांगाडले 10 मे कडेन हाडल्यार 20 केले यू एग्री विथ दिस तशें कशें जावंक शकता एक गजाल तशें जाता जाल्यार सगळें तशें जाता आशिल्लें एक गजाल सामकी लक्षांत दवरपाची अशी थंय मतदार जो पळय आहा न्ही विशिश्ट साश्टीन हो सामको ह्या वेळार पोलरायज जाल्लो ह्या वेळार अल्पसंख्याक कॅथलीक समाजा भितर जी एक राग
मोदी सरकारा बद्दल आशिल्लो, केंद्र सरकारा बद्दल तो राग ते दाखयतलेच आशिल्ले इरिस्पेक्टीव ऑफ कोण आमदार आसूं खंयचो पक्ष आसूं. फातोर्ड्या भितर हो राग आमकां दिसता आनी हो राग सातत्यान 2017च्यान तर आज आमकां एक अस्वस्थता मतदारां भितर दिसता आनी ती जाणवता. तो राग ताणें काडपाचो ह्या वेळा प्रयत्न जरूर केला आसतलो. कॅथलीक मतां खूब थोडी हांवें कित्याक दिता जाणा प्रश्न हांवें इंट्रस्टींग परत नॉर्थाची स्टॅटिस्टिक्स सांगता. फातोड्ड्या हांकां लीड मेळ्ळी, काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी. तुमी जर आतां परत जर वयर गोवा फॉरवर्ड पळयलें जाल्यार शिवोले श्रीपाद भाऊक फक्त 86 मतांची 598 मतांची लीड मेळ्ळ्या. तुमी जर सालिगांव पळयलें थंय हार्डली 2,500 मतांची लीड मेळ्ळ्या. हे आतां तिनूय मतदारसंघ तुमचे. ताजी तर तुलनेन तुमी जर हांगा पळयलें पर्वरी जाल्यार पर्वरी ऑलमोस्ट 4,000ची लीड मेळ्ळ्या. आतां हे जेन्ना पळयता तेन्ना वेन वी लूक एट दी अलायन्स पार्टनर्स ऑफ दीस गव्हर्नमेंट ताजे हेही पळोवपाक जाय की लोकसंख्येचे दृश्टीन कारण तुम्ही आसात प्लस भारतीय जनता पक्षाचे ऑर्गनायझेशन आसा. ही लीड 2,500 86 अशी आसपाची. बहुसंख्य हिंदूचोच मतदारसंघ हेही लक्षात घेवपाक जाय. साळीगांव किंवा हातूंक जशें आसा तशें पर्वरी ना. पर्वरी हो भौतीक हिंदूचो. फातोर्डा ऑलमोस्ट 50% मायनॉरिटीचो. प्रियोळ सुद्दां हांव कित्याक म्हणटा एक्सेप्ट गोवा फॉरवर्ड नाव दिस इज अ व्हेरी क्रुशल पॉयंट. पर्वरी 4,000ची लीड. प्रियोळ ज्या जाग्यार गोविंद गावडे आसा थंय ऑलमोस्ट 8,000ची लीड. पण गोवा फॉरवर्ड ताचे आमदार ज्या जाग्यार आसात त्या जाग्यार तुमची लीड जी आसा ती खंयच अशी कंबायन जावन भयंकर लीड श्रीपाद भाऊक मेळ्ळी अशी परिस्थिती दिसना. इज दीस ऑल्सो अ वॉर्निंग सायन फॉर यू गायज? ना ना आमकां वॉर्निंग सायन कांय ना. तुमचो मतदार तुम्ही भारतीय जनता बरोबर पक्षा बरोबर रावले जाल्यार तितलो खुशी आसना. ना खुशी ना पळय तें सांगता. भारतीय जनता पक्षा बरोबर गेले म्हण पयलीं तर आमचेर म्हणजे अशें की आमचे काही फ्रेंड सुद्दां आमचे कडेन उलयनाशिल्ले अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो भारतीय जनता पक्षा बरोबर जो आमी अलायन्स केलो ताजे बाबतींत विजय सरदेसाय सकट बाकीचे सगळे आमच्या आमदारांक रोष पत्करचो पडलाच आनी अजून काही प्रमाणात आसा. तो कमी करपाचो आमगेलो प्रयत्न सातत्यान चालू आहा. पूण म्हाका दिसना की आमचे जो प्रोग्रेस किंवा बाकीचे जे हे आसा त्या दृश्टीन आमकां तो विधानसभेक संजय बाब ही जर गोवा फॉरवर्डाची जर पळयलें हांव सारकें डिस्टिंक्शन कित्याक करता. गोवा फॉरवर्डाची 3 मतदारसंघां भितर जी लीड आसा एक कडेन काँग्रेस आनी 2 कडेन भारतीय जनता पक्ष थंय सुद्दां परत एक कडेन फक्त 600ची लीड आणि एक सालिगांव सारख्या मतदारसंघात फक्त 2,500ची लीड श्रीपाद भाऊ. पूण ज्या जाग्यार रोहन खंवटे आसा थंय 4,000ची लीड, ज्या जाग्यार गोविंद गावडे आसा थंय 8,000ची लीड. गोवा फॉरवर्डा खातीर ह्या पोलिंगा भितर मेसेज आसा काय कितें? गोवा फॉरवर्डा खातीर मेसेज आसा म्हणजे गोवा फॉरवर्डान काम कितकें केलां होय एक प्रश्न येता. म्हणजे जो तोय गोवा फॉरवर्डान सांगचें की ह्या तिनी मतदारसंघांनी आमदार आसतना आणि त्यांची संघटना सगळ्या गोंयान आसूं शकना प्रादेशीक पक्ष तो, पण त्या मतदारसंघांनी तरी आता फाटल्या काही वर्सां भितर ही संघटना बऱ्यापैकी बांदलेली आसतली. सो ती आसतना आणि अलॉंग विथ BJP तांकां व्हडली लीड कित्याक मेळूं शकना हो प्रश्नच आसा. आतां मोहनदास म्हणटा त्या प्रमाण 2017 इलेक्शन जालें, जी इलेक्शन जाली ती इलेक्शन गोवा फॉरवर्डान सारके म्हणजे भाजपाच्या पूर्ण विरोधात सारकी लढयल्ली आणि अचानक ते भाजपाच्या सरकारा भितर गेले. तेन्नाच्यान जी नाराजी आसा मायनॉरिटी भितर तर खूबच आसा, खूब व्हडली नाराजी आसा. तूं म्हणटा तें बरोबर की ती अजुनूय कमी जावना. पण ही नाराजी सालिगांव आणि शिवोले खंय कित्याक येवपाक जाय अशें एक म्हाका दिसलें. ही फातोर्डा व्हडली लीड मेळूं ना किंवा काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी कळूं येता कारण मोर दॅन 50% तुम्ही म्हणटा सालिगांव आणि शिवोली जर तांच्या आमदारान काम केलें जाल्यार ही लीड आनी खूब वाडपाक दिसता की तो प्रश्न म्हणजे वेदर एकूच मिनिट कंप्लीट करता. गोवा फॉरवर्डाक ही वॉर्निंग हो एक भाग जालो. वॉर्निंग काय कितें ती. दुसरो भाग म्हाका त्याच्या पयलींचो असो दिसता की त्या मंत्र्यांनी किंवा त्या आमदारांनी तितलें काम जीव तोडून केलें काय ना भाजपा खातीर. बिफोर आय गो टू तानावडे बाब ऑन दिस बाई कितें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता अशें की गोवा फॉरवर्ड हो स्वताच एक साशंक जाला. भाजप बरोबर रावन फुडें सरचें काय पांय फाटीं घेवन आपलो पक्ष वेगळो म्हणून फुडें सरचो. आनी ताका लागून हे तिनूय मंत्र्यांनी ज्या तरेन जीव तोडून भाजपा बरोबर काम करपाक जाय तें केलें ना आनी जवळ जवळ सोडून दिलें तुमकां जाय तशें करात म्हणून. ताचो हो परिणाम दिश्टी पडटा म्हाका तरी. कित्याक ह्या सगळ्या प्रचाराच्या वेळार गोवा फॉरवर्डचे मंत्री भाजप बरोबर खंय दिश्टी पडले, व्यासपीठाचेर दिश्टी पडले, प्रचारांक खंय दिश्टी पडले, खंय दिसूंक ना. आमी आसात तुज्या बरोबर, तुमकां घालताय लोकांनी अरे घाला मतां तांकां घालात. परंतु प्रचार झोकून दिवपाचें काम जें आसता पळय
ते जालें ना. तानाळबाब, ही साशंकता जी आसा जी बाईन मेन्शन केली ती तुमच्याय तकले भितर आसा ह्या अलायन्स पार्टनरा बद्दल? आमच्या अजिबात ना, कारण आमकां सुरवातीक फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन आसत. फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन आमचे दोनूय मंत्री गोवा फॉरवर्डचे आमचे बरोबर आशिल्ले. पब्लीक मिटींग जी आमी मडगांव घेतली थंय आमचे बरोबर विजय सरदेसाय आशिल्लो. त्याच्या नंतर इंडिपेंडंट उमेदवार हे जे आसात आमचे मंत्री त्यांचे बरोबर प्रेस कॉन्फरन्स जाली. आता कशें आसा की तुमी जो ओवरऑल जो 2-3 मतदारसंघ कोट केले तातूंत आणि तातूंत भितर फरक आसा आसा. गोवा फॉरवर्डाचे आणि तुमची बाकीचे अलायन्स भितर कित्याक फरक आसा? हय. गोवा फॉरवर्ड ही पॉलिटिकल राजकीय पार्टी. खंयच्याच राजकीय पार्टी आपली मतां दुसऱ्याक तुमी मारा म्हणून आपूण वचून भोवू शकना. हे कशें जाता की ते भोंवचें ना, वचून घरान घर वचून सांगूंक शकचे ना की तुमी मतां मारा. ते न्यूट्रल भुमिका घेताले. ते आपल्या कार्यकर्त्यांक सांगताले की तुमी मतदान करपाक हरकत ना. आता ज्या भागात तुम्ही कोट करता प्रिवळ मतदारसंघ हाच्या पयलींचो जर तुम्ही सगळो रिकॉर्ड पळयलो, फाटली 12,000 आशिल्ली ती 8,000 एक थंय बेजिकली भारतीय जनता पार्टीक लोकसभेक मतदान हें जाताच थंय. आनी थंयचो गोविंद गावडे जो आसा तेंच्यांनी स्वता मिटींग वगैरे भरपूर थंय प्रयत्नय केल्ले. पर्वरी मतदारसंघ जो आसा तोय मतदारसंघ अपक्ष आमदार आमचे मंत्री रोहन बाब खंवटे आसात. त्यांचे कार्यकर्ते फुल स्विंगली एसआयटीक काम करताले, बरोबर पार्टी बरोबर आसताले. आता कशें जाता पॉलिटिकली दोन्ही मतदारसंघ आमच्या सालेगांव आसत किंवा शिवोली आसत, दोन्ही आमदारांनी मंत्र्यांनी पूर्णपणे आपल्या कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें. पण जसे ह्या मतदारसंघातले कार्यकर्ते इन्वॉल्व जावन भोंवताले तसे ते भोवू शकना. ती पॉलिटिकल पार्टी. आज ह्या इलेक्शनाक तुम्ही बेनिफिट ऑफ डाऊट आणि समजूतदारपणान तुम्ही हे मानून घेता. नाही, म्हणजे कशें आसा एज अ पॉलिटिकली आज हांव वचून म्हणटालो की तुम्ही त्या पार्टीक मत परत एकदां गेल्यानंतर तूं परत तेका तुजे कडेन एक्झॅक्टली. आनी ती पॉलिटिकल अपक्षाचें वेगळें आसता. आनी त्यामुळे ताका लागून कदाचित दिसता आसत की आनी तेंच्यांनी जशें आमचे राजूबाब डायरेक्ट सांगू शकता मायनॉरिटी वगैरे, आमी तेचे तशें भाष्य करपाक कठीण जाता. हांव इंटरेस्टिंग अनेक जो मुद्दो जो राजूबाब तुमचे कडच्यान सुरू करता तो म्हळ्यार काँग्रेसीचे बाबतींत नॉर्थाक, विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ज्या मोमेंटाक बाबूश मोन्सेरात डिक्लेअर्ड दॅट ही इज जॉयनिंग काँग्रेस, ही जॉयन्ड काँग्रेस, थंय एक काँग्रेसीक तिसवाडी कडच्यान प्रचंड मोठी होप आशिल्ली की तिसवाडी जी लीड मेळटली ती खूप व्हडली मेळटली म्हणून. हांव तुमकां आंकडे सांगता, देन वी वील रियलायज की वॉट हॅज हॅपन्ड इन तिसवाडी. सांताक्रूज सारख्या मतदारसंघात जे पोलरायझेशन आमी म्हणटात आमकां साश्टी भितर दिसता, सांताक्रूज सारख्या मतदारसंघाक फक्त 2866 मतांची लीड गिरीशाक मेळ्ळ्या. तालिगांव, दिस इज आय थिंक मच मोर इम्पॉर्टंट, तालिगांव गिरीशाची लीड इज ओनली 1648. Now comes the more shocking part is Santander. In Santander, गिरीशाची लीड इज 847. आता उरिल्ली जे दोन इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, पणजी आणि कुंभारजुआ. पणजे, ज्या पणजेन 1700 मतांची लीड 1700ची लीड बाबूश मोन्सेराताक दिली, त्या पणजेन 2284ची लीड श्रीपाद नायकाक दिली. आणि लास्ट उरता कुंभारजुआ, जंय पांडुरंग मडकयकाराच्या भुमिके विशीं खूप स्पेक्युलेशन जातालें. कुंभारजुआ भारतीय जनता पक्षाक 1587ची लीड मेळ्ळी. सो ज्या तिसवाडीचेर काँग्रेसीचे प्रोबेबली नॉर्था भितर ओवर रिलायन्स आशिल्लें, why has this backfired? And what are these figures in Santander 847, in Taligaon 1600? मागीर कितें बाबुशान काँग्रेसीक धरून स्वताचोच फायदो करून घेतलो? सारकें, म्हणजे बाबुशाक तिकेट दिली गिरीश चोडणकरान कित्याक हाजी जेन्ना पळय आमी विचार करतात तेन्ना गिरीशान आपल्याक फायदो जावचो उत्तर गोंयांत म्हणून ताका तिकेट दिले अशे तरेचे एक सामकें जनरल अनुमान काडटा. फायनल हिशोब लुकसाणीचो धंदो कसो दिसता म्हाका. सामकें खरी खबर. सो कारण ही पळय जुनी काबिजाद म्हणून जी पळय आमी मानतात ही सगळी हे सगळे मतदारसंघ हातूंत भितर परत अल्पसंख्यांकाचें एक प्राबल्य आसा. तेच म्हण. आनी हे लोक मोठ्या प्रमाणाचेर भायर येवपाक जाय आशिल्ले, काँग्रेसीक सपोर्ट मारपाक जाय आशिल्लो. पूण आमी परत एकदां सांगतात, आमदार हो न्ही आपल्याक मत मारूंक शकतात. आमी सदांच म्हणटा ह्या 3 ते 4 मतदारसंघांनी विशेषतः सांताक्रूज, ताळगांव, म्हजो मुद्दो सादो आहा की ज्या टायमार ताळगांवची विधानसभेची निवडणूक जाता, विच इज व्हेरी व्हेरी मच इंटेन्स, आणि थंय भारतीय जनता पक्षा कडेन दत्तप्रसाद नायका सारको कॅन्डिडेट आसा जो इंटेन्सली ऑन ग्राउंड काम करता, तेन्ना सुद्दां
बाबूश मोन्सेराताची किंवा जेनिफर मोन्सेराताची लीड जी आसा ती हाज्या परस कितलीशीच चड आसता. ती लीड सुद्धा काँग्रेसीक दिवपाक जालें ना संजय बाब. आणि इवन हे सांतांद्रेंतलो जी परिस्थिती दिसता 847 आणि सांताक्रूज इज 2800. डोंट यू थिंक दिस इज अ प्रॉब्लेम फॉर काँग्रेस नाउ This is a big इन स्पाइट problem. ऑफ हॅव्हिंग बाबूश मोन्सेरात विथ देम. हय, दिस इज अ बिग प्रॉब्लेम. कित्याक सांताक्रूज काँग्रेसचो आमदार, सांतांद्रे काँग्रेसचो आमदार, ताळगांव काँग्रेसचो आमदार. आणि ताळगांव तुम्ही म्हटल्या प्रमोद तुम्ही म्हटल्या त्या प्रमाणे दत्तप्रसाद नायकान 5 वर्सां भरपूर काम करून जेन्ना फाटली 17ची निवडणूक लढयली तो 2,500 का 3,000 मतांनी तो as far हरलो. as I know, Tanawade Bab can confirm during this entire tenure of election, Dattaprasad Naik was in Shiroda campaigning for BJP. He was not even campaigning in Taligaon. Still, this is the figure. दिस इज द फिगर. सो हातून हे कितें एक 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 तर दिसता की हांच्यांनी काम करूं ना अशें आसूं येता. किंवा दुसरो फॅक्टर जो सालिगांव, शिवोली आणि ह्या मतदारसंघांनी म्हाका असो एक दिसता की मे बी दे वर सेईंग, पीपल वर सेईंग मोदी. आता एकीकडे राजू म्हणटा एक काँग्रेसीक मेळना ते आमी कितले दीस चर्चा करीत आसात. म्हणजे तो ऑर्गनायझेशन आय एम नॉट ऑन दॅट. जे काँग्रेसीकडे- पोलरायझेशन काँग्रेसीकडे- जे पोलरायझेशन जे कन्सॉलिडेशन सांस्कृती भितर जाता ते तिसवाडी भितर कित्याक जालें ना. ना पूण अशें केन्ना जाल्लें आमी पळोवंकूय ना हें हांव सांगता. ह्या इलेक्शनाक म्हणटा बिकॉज दिस इलेक्शन वॉज इंटेन्स. ज्या तरेन साश्टीची पोलरायझेशन जाता तशें पोलरायझेशन हांगा तिसवाडी भितर बट डोंट यू थिंक दीज आर जायना. डिसअपॉइंटिंग फिगर्स फॉर काँग्रेस. These are disappointing figures for Congress, especially for Girish Chodankar. ते जे कितें कॉम्बिनेशन जावपाची अपेक्षा ताका आशिल्ली ते जावना, तशी मतांय मेळूं ना. पूण म्हाका दिसता की हे जे मतदान जालां न्हय हे मतदान हे लोकसभे खातीर म्हणून जालां. आनी आतां एक मात मुद्दा म्हाका मान्य जावचो ना की काँग्रेसीच्याच आमदारांक काँग्रेसीचे 3 आमदार आसा आणि ते 3 आमदार म्हणटा जर की आमी लोकसभे खातीर ते मतदान आमच्या पार्टीक करना ते बरोबर न्ही. शेवटी पार्टी थंय सिंबल. आता गोवा फॉरवर्ड सिल्वेरावर ताणी फोटो काढल्या मरे तशें न्ही. बीजेपीचे लिडरांनी वचून ताच्या वाढदिवसाक हे सगळे संशयाचे हे सगळे वातावरण हे. आता गोवा फॉरवर्ड तानावडे गोवा फॉरवर्डाचो आमदार भाजपाक मत दी हे सांगू शकना. बरोबर ते काँग्रेसीचो आमदार तरी काँग्रेसीचो आमदार ते हाताचेर मारा म्हणून कित्याक सांगू शकना हो प्रश्न. नाही एक सांगू शकता की काँग्रेसीच्या बाबतीत बाबूशाक जे तिकीट दिली काँग्रेसीन किंवा गिरीशान फायद्या जरी दिले तरी बाबूश जर इंडिपेंडंट राविल्लो आणि काँग्रेसीन कॅन्डिडेट बाबूश निवडणे नाशिल्लो. बरोबर हे 2017 पळयला आमी. आनीक हो तुगेलो येत आशिल्लो. सो काँग्रेसी दृश्टीने कुकमाचो धनी म्हणून एक आमदार वाडलो. इतल्या दृश्टीन काँग्रेसी तें बरें आहा. बाकीच्या दृश्टीन हें काय ना. पूण मतदारसंघ ल्हान आशिल्ल्यान तुम्ही म्हणटा की काँग्रेसी खातीर एक कुकमाचो धनी वाडलो पण गिरीश चोडणकारा खातीर हो लुकसाणीचो धंदो म्हणून. न्ही फुडें कितें जाता तें काँग्रेसवाल्यान ठरोवपाचें. फुडें कितें जाता तांकां हांव एक क्लू दिता. एकच सांग, ऑर्गनायझेशन काँग्रेसी कडेन नाच. निमाणे लोकांक जरी राग आसलो न्ही तो राग मतदारां भितर मतां भितर परावर्तीत करप, तांकां भायर हाडप, मतदान करपाक लावप. आनी हाजे खातीर पयसोय लागता. काँग्रेसी कडेन पयसोच ना अशें तरेन दिसता. हे साश्टी भितर जाल्लें. हे साश्टीन भितर जागृती आहा. साश्टीचो मतदार सामको जागृत जागृत काय उत्साही दोन्ही. ओके बरें. भाई डिसअपॉइंटेड. राजून जो मुद्दो काडलो हांगा डिसअपॉइंटेड असं म्हणपाक जाय. एकंदर माहोल जो गोंयचो पळय दिश्टी पडला आमी पळयला तो असो जाला की ऑपॉर्च्युनिझम खूब जालो. काँग्रेसीन बेजिकली एक आपली मॉरल जो एक मुद्दो घेतलो पयलो हे दोगूय गेल्या उपरांत 2 आमदार फुटल्या उपरांत की डिफॅक्टरांक डिफीट करपाक जाय. त्या वेळार एक प्रकारचें वातावरण बरें निर्मिती तयार जाल्ली. पण मागीर तांच्याच कडले उमेदवार हाडले. हांवें हो मुद्दो पक्षान मांडला की तांच्याच कडले आमदार हाडल्यानंतर लोक म्हणपाक लागले अरे ताका गाळी घालता आनी हाका कितें करूं येता. हे जेन्ना विचारपाक लागले थंय आमची एक मॉरल आमचो बुन्याद नासळ्ळी म्हणल्यार हें एक जालें. ताका लागून हो सगळो बरोसो परिणाम हांगा दिश्टी पडटा. दुसरें आतां जगन्नाथ जाका जगन्नाथाचो रथ म्हणटात पळय तो जगन्नाथाचो रथ कोणा कडेन पयशाच्या बाबतींत, प्रचाराच्या बाबतींत, चॅनल्सच्या बाबतींत, मिडियाच्या बाबतींत हो सगळो मोनोपलायज केलो भाजपान. काँग्रेस कडेन पयसो ना, काँग्रेस कडेन प्रचाराची यंत्रणा ना, काँग्रेस कडेन न्यूजपेपर्स ना, काँग्रेस कडेन चॅनल्स ना, काँग्रेस कडेन मिडिया ना. हे जे सगळें निर्माण जालें तें संपूर्ण भारतान जालां आनी तें गोव्याक ताका अपवाद गोवा ना ताका गोवाय भितरलो पार्ट आसा. सो आज जे देशान सगळ्यां दिश्टी पडटा पळय हें एक ना ब्लेम अशें न्ही. आतां इंट्रोस्पेक्शन हें करूंकच जाय. पण भाई पक्ष आणि पक्ष हे करता. तिसवाडी काँग्रेस शुड हॅव फेअर्ड बेटर. Congress should have fared better. I agree with you. Congress should have fared better.
कित्याक तें जालें ना. खंय कोणें पाचर मारली, खंय कोणें खंजीर खुपसला, ह्या सगळ्या संदर्भात. आनी आमी जे नेते म्हणजे आमी जे आसात, आमचें कर्तृत्व कितलें आसा हाचें इंट्रोस्पेक्शन स्वता आमी करपाक जाय. आनी तो आग्रह आमी धरतले भितर. म्हजी मुस्तीपण म्हणून एक प्रश्न विचारता विचारा. विचार तुम्ही उमेदवार आशिल्ले जाल्यार तिसवाडी भितर मातशें बरें आसता आशिल्लें आजाकी अशें प्रत्येक उमेदवाराक दिसता. तानावडे बाब ही जी परिस्थिती यू आर क्वायट रिलॅक्स्ड की तिसवाडी तुमकां घडये आजाकी वायट प्रदर्शन जातलें दिशिल्लें भारतीय जनता पक्षाचें तर चड बरें जालें ना म्हाका आमकां काय तशें अपेक्षे प्रमाणे जालें. आमकां दिसतालें की आनीक थोडी मतां आमकां वाडूं जाय आशिल्ली. आमच्या हाच्या प्रमाणे एक मात तुम्ही काँग्रेसीचे आमदाराक कामूच करनाका म्हणटा नाही आमी करना. तेच सांतांद्रे जर आमदार सांगतालो कितें की श्रीपाद भाऊ एकदम बरो खासदार म्हणून त्याने स्वता स्टेटमेंट केला न्ही. आनी जालें बेजिकली कशें की काँग्रेसीन ज्या वेळाचेर बाबूश मनशरताक तिकेट डिक्लेअर केली, आतां निश्ठावन काँग्रेसमॅन जे आसात, आतां भाई आसात की हे जे थोडे आसात, ज्या बाबूश मनशरतान काँग्रेसच्या युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांक मारिल्ले म्हणजे बेदम मारहाण. बेगम मारहाण केली. अशा वेळाचेर जे युवा मोर्चा अशे कारण अशे जे भाईल युवा मोर्चा बसला, भाईल तातूंत चलो चलो आसा आसा संकल्पाची गाडी फोडून उडयल्ली. त्यामुळे ते जे यूथ असले पळय त्यांच्या भितर अस्वस्थता आशिल्ली आणि त्यामुळे तानावडे बाब हो मुद्दो ताची तात्वीक लेवलाचे वर्षी पयलीं तो बाबूश मनसरात जिखलो न्ही. तो जिखलो. तो बाबूश मनसरात जिखलो पण त्या मतदारसंघा भितर लोकसभेक तुमकां मतां पडली पण विधानसभेक पडली ना पणजे. बरोबर कशें आसा की ते करता आसतना आमदार जे तेंचे आसात ते स्वताक बाबूशाक स्वताक जिखूंक जाय जाल्यार तो जीव तोडून काम करता. तो काँग्रेस म्हणून जिखना. काँग्रेस तेका जाय कित्याक मायनॉरिटी मतां चड आपल्याक मेळूं जाय म्हणून तेका तिकीट जाय. तुम्ही जर तेजें सगळें बाकीचें जर प्रचार यंत्रणा पळयली ताणें काँग्रेसच्या खंयच्याच लिडराचो फोटो घालूं ना. ताणें एक घातलो हात चिन्ह तेचें आनी आपलो फोटो आनी त्यामुळे ताणें वापरली कारण आपल्याक जिखूं जाय म्हणून. पण आपल्याक जिखपाक जाय त्या तरेनूच लोकसभेक काम करूं हें तांकां चिंताच पडलेली. पणजेची जर लोकसभा आणि विधानसभेची जर मतां आनी निकाल जर पळयलो जाल्यार पणजे लोकांनी बाबूशाक आपणायलो पण भाजपाक न्हयकारली ना. दॅट इज वॉट यू वॉन्ट टू से. काँग्रेसीक आपणायलेच तुम्ही म्हणपा तयार ना. यू एक्सेप्ट विथ दीस ऑन पणजी दॅट बाबूशाक आपणायलो पण भाजपाक न्हयकारली ना. ही जर दोन्ही मतं पहिली विधानसभेची 1700 काँग्रेसीची लीड आणि एक 2000 प्लस श्रीपाद भाऊची लीड. हय बरोबर हांव मान्य करून घे कारण काँग्रेसीक आपणायले म्हणपा येना. हय तशें म्हणपाक जायना कारण काँग्रेसीक केन्नाच तसो आतां जेबी गोन्साल्वीस हो लास्ट MLA आशिल्लो काँग्रेसीचो 25 वर्सां पयलीं का 30 वर्सां पयलीं आनी ताच्या नंतर काँग्रेसीक अर्थात काँग्रेसीन आपली पार्टी केन्ना म्हणजे काँग्रेसीक कित्याक आपणावपाची पणजेकारांनी. पणजे पळय पर्रीकराच्या विरुद्ध 94 पासून सुरेंद्र फुर्तादो लढला, यतीन पारेख लढला, दिनार तारकर लढला, केशव प्रभू लढला. आता हे म्हणजे हातूंचे अर्धे अधिक त्यांची काँग्रेसी कडली लॉयल्टीच संशयास्पद पहिली गोष्ट. म्हणजे दुसरी म्हणजे कोणाच असं कन्सिस्टंट एक उमेदवार दवरला, पार्टी बरी बिल्ड केल्या अशी केन्नाच फायट करू ना. सो पणजेकारांनी कित्याक रावपाचें काँग्रेस फाटल्यान होच प्रश्न येता. पर्रीकारा बरोबर जे पळय मतदार आसताले न्ही ते सगळे बीजेपी न्ही. तातूंत एक महत्वाचो घटक हो पर्रीकारांक सपोर्ट तेच म्हणटा न्ही हांव ह्या सगळ्या पणजेन भितर जी पळय आतां बाबूश मनसरादाक पळय खुबशीं मतां पडल्यात ही बीजेपीच्या विरोधान पडल्यात आनी लोकसभेक बीजेपीच्या अर्दान मोदीक पडल्यात. हांगा एक जनरल हांव कांय लोकां कडेन जे पळय उलयतां जे सदांच मनोहर पर्रीकाराक मत दिताले ताणें म्हाका सरळ सांगलां की आमी पर्रीकार सरकाराचेर रागार म्हणून. फाटले 1.5 वर्स भारतीय जनता पक्षाक मतदान मोदीक दिलां. मोदीक दिलें ताणें मत. पर्रीकार सरकार 1.5 वर्स गोंयांत चलत नाशिल्लें. एक हांव ह्याच मुद्द्या मतदार कितलो शाणो काय बरं दिसता पळय पणजे. हांव तर पणजेच न्ही. आय विल गिव यू 4 मोर एक्झाम्पल ताचेर आमी डिस्कस करया की मतदार कितलो शाणो. एक पणजे तो विरोधाभास सारको दिश्टी पडटा. तोच विरोधाभास शिरोड्या दिश्टी पडटा. ज्या सुभाष शिरोडकराक फक्त 70+ मतांची लीड दिली थंय भारतीय जनता पक्षाक 6000+ लीड दिली. ज्या दयानंद सोपटेक 4000ची लीड दिली त्याच मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पक्षाक ऑलमोस्ट डबल लीड दिली. तुम्ही म्हापसा येवन पळयात जोशुआची जितली लीड आसा ताच्या की डबल लीड श्रीपाद नायकाची आसा. विच इज कन्सिस्टंट. हे जर मतदारसंघ पळयले सो 2 EVM आसून सुद्धा संजय बाब गोंधळना न्ही मतदारान सारखे आपल्याक करपा ते केलें. पूण जी ही बाय इलेक्शन जाली त्या कॅन्डिडेटांक ह्या वोटिंगांतल्यान मेसेज कितें
ही जी बाय इलेक्शन जाली न्हय ही बाय इलेक्शना पेक्षा म्हाका दिसता की हातूंत लोकसभे खातीर पीपल वेर व्हेरी मच फोकस्ड. वदळ सुरवात न्हय आमच्या डिबेटीची भाईन अशी एक हे केली की धार्मीक हाचेर ध्रुवीकरण जालें किंवा पोलरायझेशन जालें अशा दृश्टीन हांव ताका थोडं दुसरे तरेन पळयता की धार्मीक भाजपान यशस्वी तरेन केलोच तो प्रयत्न आनी केलेच ते पूण तरी पूण धार्मीक हाचेर करता ध्रुवीकरण असो तांणी केन्नाच हे दाखोवना. राम मंदिराचो प्रश्न तांणी हाडूना. एक बारीक प्रयत्न करून पळयलो सुरवातेक पूण ते जायना म्हणटकीर तांणी रोखडोच फाटी घातलो तो विशय. तांणी कितें केलें तर एक राष्ट्रवाद पाकिस्तान चीन व्हडले शत्रू आमचे तांचे कडेन लढाई मारून आमी जिखूंक शकता. राष्ट्रीय अस्मितेचो मुद्दो केलो आनी मागीर जे कितें आमकां जी मतां दिसली आतां आमी कोण म्हणत ते धार्मीक हेचेर पोलरायझेशन जालें कोण म्हणत म्हाका दिसता की राष्ट्रवादाचो मुद्दो जो तांणी प्रचंड प्रखर हातून तांणी जागो केलो न्ही ताचो हो परिणाम दिसलो. आनी बाकी सगळे मुद्दे मागीर एक मुद्दो हो राष्ट्रवादाचो आसा. आणि लिडरशीप म्हणजे स्ट्रॉंग लिडर ह्या परिस्थितीत देश संकटान आसा अशें एक चित्र निर्माण जालें. देश संकटान आसा आमकां वाचोवपा खातीर स्ट्रॉंग लिडर जाय स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट जाय. कोण दिवं शकता फक्त मोदी दिवं शकता. हे जालें. एक गजाल लोकसभे खातीर जर अशी मतदान जालां भारतीय जनता पक्षाक आनी प्रत्येक तांची जिखल्या त्या उमेदवाराची सुद्दां लीड जी आसा ती अर्द आसा श्रीपाद भाऊ परस. अशी जेन्ना परिस्थिती आहा ह्या बाय इलेक्शनाक जाणी हे कॉन्टेस्ट केलें तांचे खातीर लोकांनी कितें मेसेज दिला? बाय इलेक्शना खातीर म्हाका दिसता पळय म्हाका मेसेज बिसेज अशें कांय दिसना. कित्याक तें सांगता की गोंयचें जें इलेक्शन आहा पळय तें कॅन्डिडेट सेंट्रीक. जो कॅन्डिडेट कसो आसा त्या प्रमाणे मतदान जाता. आतां दिपक ढवळीकरान थंय फायट दिली सगळी जरी बरें असलें तरी ल्हान मतदारसंघ आशिल्ल्यान भायर कशें लाख हांव सादारण उदाहरण कारवार दिता. कारवारचो आमदार सादारण लोकांक पळोवपाक मेळना. हांव एक दीस कारवारच्या आमदाराक मेळपाक गेलो तेन्ना हसनोटकर आसतना तो आज ह्या वटेन तो त्या वटेन 3 दीस गेले ताका मेळपाक. आमी आज चीफ मिनिस्टर सुद्दां मेळूं शकतात. आज जर म्हाका चीफ मिनिस्टर मेळपाक सांजे हांव चीफ मिनिस्टर गोंयचे लोकसंख्येचे मतदार आहात. गोंयचो लोकांचो आमदारा कडेन चड हें उरता. सो त्या दृश्टीन तांकां कांय फरक पडना खंयचो आमदार खंय वता म्हण. खंयचो लोक खंय वता आपल्यालें काम जाता बाकीचें जाता ताजेर हें आसा. आमदार थंय गेलो उदाहरण घे काणकोणा इजदोरा वेळार इजदोर BJPन केलो निवडून आयलो. दुसरे खेपे तो मागीर पडूं पूण इजदोर BJPक वचूनय निवडून आयलो आनी मायनॉरिटी वाल्यांनी मतां मारली ताका. आमी कॅन्डिडेट आमी तेन्ना विरोध रावन कॅन्डिडेट दवरला मारली. ते म्हापशा जालें न्ही. सो कशें म्हापशा परचे इलेक्शनाक मायनॉरिटी जोशवाक मारली मतां. कॅन्डिडेट कितलो एक्टिव्ह आहा कॅन्डिडेटाचो लोकसंपर्क कितलो आसा हाजेर सगळें आसा. भाई यू रिड्यूस दीस डिफरन्स हो जो कॉन्ट्रास्ट आसा बाय इलेक्शनांतली मतां आनी लोकसभेची मतां यू रिड्यूस इट टू दॅट की बाय इलेक्शन हे खूब पर्सनलायज आसता लोकसभा हे खूब ब्रॉड आसता. यू वॉन्ट टू रिड्यूस इट टू दॅट ऑर देर आर अदर फॅक्टर्स? निवडून पळयले मांद्रे शिरोडा म्हापसा म्हणून BJPक गेले कारण BJPची सीट ती. ताणें समजूं नये की आमी लोकप्रिय आसना म्हणून. लोकांनी कॅन्डिडेट तोलमोल करतात सगळे जाण कोण कोण आसा ते मेळसन हो आसा तो आसा तो आसा. हे तिनांतलो मागीर स्ट्रॉंग कोण दिसता बरो आनी शक्ती कोणाची आसा सरकार कोणाचें आसा त्या प्रमाणे मतदान करतात. लुता फेरांवाची खबर तुमकां आसा? MG पार्टी स्ट्रॉंग आसतना लुता पुरो मायलो बाणावले पांय दवरपाक आमकां ताकद नासली त्या वेळार त्या काळात. MG पार्टी बाणावलेन पांय घालूंक शकता नासली एक मत मेळपाक. त्या जाग्यार लुता फेरांव निवडून आयलो. लोक कितें म्हणटा सरकार सत्ता कोणाची आसा अमक्या पक्षाची आसा. ताणें कोण दवरला आमदार उमेदवार कोण दवरला हो दवरला. आवडून विरोधी पक्षान भायलो कॅन्डिडेट घाल्लो लोकांक तो एक राग आशिल्लो. तो एक राग तो राग आशिल्लो. पण तो निवडून येवप हे कितें मोठें पळय. ते खरें. जे जाग्यार 1% मत न्हय एक 10 मतां मेळना आशिल्ली वचून पांय दवरपाक भिताले त्या सुवातेचेर लुता फेरांव निवडून येयला त्या वेळार. आनी त्या परिस्थितीत फरक व्हडलो पडूंक ना. लोक शेवटी कितें म्हणटा सत्ता आसा मरे तांची ते सत्तेचेर आसत आनी वयर दिल्ली की तें सरकार येतलें परतें. त्यामुळे ताणें जो कोण उमेदवार दिला तो जरी आवडून तेवडेन गेलो डिफेक्ट जालो कितें जालो दिवया ताका मतां. आणि आणखी एक आसा न्ही बाई तुमी इतली इलेक्शन लढल्यात मतदार हो आत्मकेंद्रीत आणि स्वार्थी न्ही. ताका आमदार आपल्याला सगळो आमदार सत्ताधारी पक्षान वचचो आमदार मंत्री आसचो आमदार मुख्यमंत्री असं दिसता न्ही म्हणून ते फुटतात. ताका दिसता आमदार अशें ताजें कारण सांगता ताजें कारण कशें जाता की ताजें कारण हांव सांगता की तांकां दिसता की आमी हांचे बरोबर हें करूं आनी आमदारांनी पयशे घेवन मोकळी जावप त्या परस आमगेलो कितें फायदो जावपा जाय न्ही.
हे पयलीं एमजी वेळार कितें जाय आशिल्लें, एमजीच्या पयलीं पिरियडाक हें केन्नाय जालें ना पळय. सादी सादी लोक निवडून आयले. हे मागीर जालें. मागीर लोकांनी पळयलें अरे आमची मतां घेता आनी हे पयशे करतात आनीक आमकां वयर उडयता. त्या परस आमगेलो फायदो पळोवपा जाय न्ही. हो लोकांचो नोकरेचो जाला. नोकरेच जाला. आज नोकरी हे व्हडलें आमिश. हांव तुका नोकरी दिता, तूं म्हाजे नोकरी कडेन तोच राव. मनीस दिवपाक शकता जो सत्तेर आसा. तो दिवंक शकता. हें सगळ्यांत व्हडलें जाल्लें आसा. तानावडे बाब, हो जो कॉन्ट्रास्ट आसा तुमी पक्ष म्हूण हाजे कडेन कशें पळयता? आमी पळयता आसतना हांवें पयलींच म्हणलें की ही जी निवडणूक आसा ही बाय इलेक्शन आनी लोकसभा, म्हणजे सगळे तिनूय मतदारसंघ जर आमी पळयले आनी इन्क्लुडींग आमी जो मतदारसंघ हारला म्हणजे पणजी, जाल्यार ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर निवडून आयिल्ल्या उमेदवारा पेक्षा लोकसभेक मतदान आमकां चड जाल्लें आसा. कारण लोकांनी मोदी हे पंतप्रधान जावचे ह्या लाटेचेर मतदान केल्लें आसा. आनी म्हणून ह्या वेळाच्या निवडणुकीक एक दोन हे म्हणजे लोकसभेक मतदान करता आसतना तुमी जर हांगा शिरोडा पळयलें, शिरोडा आमकां विधानसभेच्या बाय इलेक्शनाक 76 मतां आनी लोकसभेच्या आमच्या उमेदवार नरेंद्र सावयकराक 6300 मतांची लीड दिली. म्हणजे इवन तुम्ही मांद्रें पळयलें, म्हापसा पळयलें, इवन पणजी पळयलें. त्यामुळे ऑलमोस्ट डबल आहा प्रत्येक ऑलमोस्ट डबल आसा. कारण लोकांनी जशें देशभर जशी वेव आसा तशा तरेचीच वेव गोंयांतूय आशिल्ली की लोकांक दिसतालें की नरेंद्र मोदी हे परत पंतप्रधान जावचे. ते कित्याक जावचे ह्या संदर्भान संजय उलयले, आमचे राजूबाब उलयले, सगळ्याच जाणांनी ह्या विशयार सांगलें आसा. म्हणटा बेजीक फॅक्टर वॉज दॅट नरेंद्र मोदी फॅक्टर. हांव इतल्याचेर थांबता. दिसता खूब बरी चर्चा जाल्या आनीक खोलायेन आमी विश्लेशण केलां की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ह्या मतांचो अर्थ कितें आनी ताजें राजकारण कितें, आनी जितली खोलायेन तुमचो मॅसेज विस्कटावन तुमच्या म्हऱ्याक पावोवपाक जाता ताचो हो प्रयत्न आशिल्लो. आय अगेन थँक ऑल अवर व्ह्युअर्स. कारण हांव परत सांगता, कालची आमची स्टॅटिस्टिक्स अजून जी फायनल म्हजे म्हऱ्याक पावता इट इज ओवरवेल्मिंग. मोर दॅन 1 मिलियन व्ह्युअरशीप येस्टरडे इज रियली ओवरवेल्मिंग. सो थँक्स अ लॉट. अँड आमी तुमच्या म्हऱ्याक अशाच तरेचो कंटेंट हाडत रावतले. तुमी तो पळयत रावात. सगळे पॅनलिस्ट तुमी आयले आज, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात टुडन. नमस्कार.